जनतेक आजून कळपाक बरें, हे आख्ख्या गोंयचे जनतेक कळपाक बरें. आमी वास्कोकार, आमी लोकल हांगाले लिडर, आमी हांगा पॉलिटिशियन, आमी हांगा एक्स चेअरपर्सन म्हणून काम केलेलें आसा. हांगा भारतीय जनता पार्टीचो मंडळ अध्यक्ष आसा हांव. आनी आमकां हे ट्रीट करता जशें की आमी हांगा टेररिस्ट, आमकां गेटी फुडें रावं नाका म्हणटा उबे. आमी हांगा एक RTI मागपाक लागून केलेलें आसा. आयज हांव आनी म्हजो मित्र नंदादीप राऊत आमी दोगूय जाण वास्कोकारांक आनी गोंयकारांच्या हिताक लागून झगडटा. आयज हे एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें एक हें आसा हांगा शिपयार्ड आसा, हेतून एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता आनी जे एम्प्लॉयमेंट जे आसा पळय ते सगळे भायल्या लोकांक घेतात. हांव पयलींसून झगडत आसा, भायल्या लोकांक घेतात आनी ते आमकां मिसगायड करतात. आमकां सांगतात ते गोवन लोक एप्लाय करिना म्हणटा म्हणून ताका लागून आमी RTI घेवन येयलेले आसा आनी RTI मागतले आमी. आनी हेंच्यांनी RTIन समज कितें गडबड केली जाल्यार म्हाका 13 ते 14 एप्लिकेशनां आहा जे गोंयकारांनी एप्लाय केल्लेली आसा. हांगा जे प्यून आसा, एग्जाम्पल हे म्हणटा हांगा तांकां टॅक्निकल नॉलेज ना. एक प्यून आसा पळय, प्यूनाक टॅक्निकल नॉलेज जाय पडटा, प्यून ते भायले घेतात. हांगा जे बारीक मोठे आहा ते सगळे ते भायले घेतात. हांगा एक व्हडले स्कॅम जाल्लेले आसा. हांगा जी सोसायटी आसा ती चेंज करपाची गरज आसा. हांगा जो एक आमचो एक युनियन लिडर, एक्स युनियन लिडर जो रिटायर जावन गेल्लो आसा तोच हांगा चलयतात. हांगा फक्त कारवारचे लोकांक भरपाचो प्रयत्न चलला थंय बी पयशे घेवन. आमी हांगा लोकांचो आवाज उखडपाक लागून येयलेले आसा. आमी वास्कोकार, वास्कोच्या लोकांक प्रायोरिटी दिवपाक जाय, गोंयकारांक दिवपाक जाय, न्हू जे भायले रेजिडंट्स आहा पळय तांकां. हांव आख्ख्या गोंयच्या लोकांक अपील करता, फाल्यां सकाळीं समज हेंच्यांनी आमकां आमच्या लोकांक गोंयकारांक कामाक घेयना जाल्यार आमकां हांगा रस्ता रोको करपाक जाय आनी 100% आमी रस्त्यार येतले. आमकां स्टेट गव्हर्मेंटान आमच्या दोतोर मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी प्रॉमिस केला की ह्याच्या बद्दल आमी खोलायेन विचार करतले म्हणून. आमी आमच्या पद्दती प्रमाणे आमी आयज हांगा RTI घेवन येयलेले आसा आनी आमी आजून भायर रावलेले आसा आनी ती वाट पळयता केन्ना येता ते पयलीं आमी RTI दितले. आमी मॉबाक घेवन येवना, आमी क्रावडाक घेवन येवना, आमी फक्त दोगूच जाण येयलेले आसा. आमी दोगूच जाण कितें आमी बॉम्ब आनी गन कितें घेवन येयलेले आसा, तांकां सेक्युरिटी जाय पळय, आमी भायर आसा उबे. थंय सुद्दां हांगा रावना म्हणटा सायडीक राव म्हणटा आमकां. दीपक, तुमच्या आतां खंयच्या ऑफिसरा कडेन उलोवप जाला, येता म्हणून सांगला की तुमी अशें तात्काळात भायर रावतले? आमी ऑलरेडी आमच्या नंददीपान एकट्याक सांगला की आमी पावता म्हणून. एक अर्द्या वर पयलीं आमी सांगलेलें की आमी येता म्हणून. तो आतां टायमार पावलेले आसा. भायर येतलो की तुमी अशेंच उबे रावतले आतां? ते येतलो, कोण तरी तेंचो स्टाफ येतलो, तेंच्यांनी येवपाकूच जाय. जेन्ना रक्षा मंत्री आसलेलो तेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलेलो, म्हाका उगडास आसा तेणी CMDक आपोवन सांगलेलें की एटलिस्ट तुमी कितें तरी करून वास्कोकारांक लागून एक 20% रिजर्व करा म्हणून, वास्कोकारांक कितें तरी जॉब दियात म्हणून. पूण हे वास्कोकारांक दिवपाचें नांवच घेयना, गोंयकारांक सुद्दां नांव दिवपाचें नांव घेयना. आयज मनोहरभाई ना जाल्यार हांव सांगूंक सोदता की हेंच्यांनी कितें तरी आमकां लागून करपाक जाय. आयज आमचो श्रीपाद भाऊ सुद्दां खूब अटेम्प्ट करीत आसा, पूण आमचो सावथ गोवाचो MP आहा तो न्हिदलेलो आसा. म्हाका दिसता हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे हे आसता दिता सावथ गोवाचे आमचे MP हांगा येवन झगडपाक जाय आसलेले गोंयकारांक. तो कितें करता? आयज पासून सावथ गोवाच्या MP कितें केल्लेलें आहा? आयज हांगा झगडपाक जाय. आमचो मनोहरभाईन खूब परिश्रम घेतलेलो आसा आमकां लागून. श्रीपाद भाऊ अजूनय करीत आसा आनी आमचो दोतोरान सुद्दां आमकां हेल्प करता म्हणून सांगलेलें आसा. खंय तरी म्हाका दिसता कावन्सिलर जाल्लो तेन्नाच्यान हांव आवाज करता. म्हाका दिसता 5 हो सेकंड टर्म आमचो, खंय तरी 6-7 इयर्स जालीं हांव आवाज करता. पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार हांव वास्कोकारांक आनी गोंयकारांक सांगूंक सोदता की हो वॉर्ड आसा पळय, हो हांगासर आमच्या वॉर्डान येता गोवा शिपयार्ड. गोवा शिपयार्ड म्हटल्यार आमच्या वॉर्डान त्या आडीक सगळे घरांनी पयलीं गोवा शिपयार्ड कामाक घातलेले आनी एक रिटायर जायत गेलो. आतां खंयसरूच गोवा शिपयार्डांतले कामगार हांगासर उरलेले ना. तेन्नाच्यान हांवें बोवाळ स्टार्ट केलें. आमच्या वॉर्डान आमच्या वास्कोन खंय तरी खुबशे लोक बेकार आसात. हांव इतलें सांगूंक सोदता की आमकां गोवा गव्हर्मेंटाची सुद्दां गरज ना. आमकां गोवा शिपयार्डान समज आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली वास्कोकारांक, दाबोलेकारांक, मुर्मगांवकारांक आनी गोंयकारांक, जाल्यार आमकां खंय तरी हांगासर एम्प्लॉयमेंट मेळटलें. लोकांक आतां जॉबां ना, लोकांची परिस्थिती बिकट जाल्लेली आसा. कोविडान 2 वर्सां लोकांक काबार केल्लेले आसा आनी इतली वेकन्सीज काडल्या हेंच्यांनी आनी खंय तरी भायले लोक घेतात. ताका लागून आमी आयज RTI मागूंक गेल्लेले आसा हांगासर आनी खंय तरी हांव झगडटलो वास्को खातीर. आनी समज हेंच्यांनी वयर सकयल केलेलें जाल्यार हांव रस्त्यार येतलो लोकांक घेवन. आमी हो इश्यू ऑलरेडी आमी CMा कडेन डिस्कस केलेलो आसा, आमच्या आमदारा कडेन केल्लो आसा आनी आमदारान सांगला 1-2 दिसां भितर आमी CMा कडेन परत एकदां मिटींग घेतले आनी खंय तरी हो इश्यू सॉर्ट आवट जावंक जाय आनी गोंयकारांक काम मेळपाक जाय. आमी खुबशे आसा तांकां एक 15 वर्साची RC काडपाक लावपाक जाय. गोवा शिपयार्ड नांव आसा तें नांव चेंज करा, नाल्यार आंध्रा शिपयार्ड करा, आनी खंयचें करा, हैदराबाद शिपयार्ड करा. गोवा शिपयार्ड कित्याक केला तुमी नांव?
गोंयकारांक भितर काम ना तर सगळे भायरचे येयल्लेले आसा हांगासर. जो मनीस बिराडाक रावता तो हांगासर फिक्स जॉब आसा आनी जो ओनर आसा तो टेम्पररी कामाक आसा हांगा 10-12 हजार काम घेता आनी तो 50-60 हजार पेमेंट घेता हांगासर. आनी एक गजाल जावपाक जाय पयलीं म्हटल्यार हांगा युनियन चेंज जावपाक जाय. युनियन आनी मॅनेजमेंट हँड इन ग्लावज आसा. हांव फोडूंक सोदता हें. युनियन आनी मॅनेजमेंट हँड इन ग्लावज आसा ते पयशे घेवन काम करतात. खंय तरी युनियन चेंज जावपाक जाय. युनियन चेंज जाल्यारूच खंय तरी गोवा शिपयार्डान आमच्या लोकल्सांक आनी गोंयकारांक काम मेळटलें. आमचे कडेन सगळे तरेचे ट्रेडीचे जे शिपयार्डान काडला म्हाज्या वाड्यार आसा. गोंयानूच सोड म्हाज्या वाड्यान म्हाज्या वॉर्ड नंबर 15 ते भुरगे ट्रेन आसा आनी त्यांनी दाखोवन दिवचे. ते अशें उलयता त्यांनी दाखोवन दिवचे की ना म्हूण हांव हाडटां, हांव लायनीन उबे करता हांगासर आमचे लोकल भुरग्यांक. सगळे ट्रेड आमचे कडेन अवेलेबल आसात.